Journalist Sanjeev Verekar's 2 books were released on Saturday at Sanskriti Bhavan. Many literary figures were present at the book release function. The 2 books are Sanjit and Chauta Khambo Kosmetana. Sanjeev Verenkar is a retired print media journalist. संजीवाच्या पुस्तकाच्या प्रकाशनात हाजीर रावपाची कितें पयलीच फावट नाही. संजीवाच्या जायत्या आनंदाच्या खिणाक हांव उपस्थित आसा. आता तर संजीव म्हज्या गांवांतलो जाला, प्रियोळकार जाला तो, म्हणून तो चड लागींचो जाला. पूण सावयवेरें बी चड पयस नाशिल्लें म्हाका केन्नाच. खऱ्या अर्थान कोंकणी वाचक चळवळीन 3 प्रक्रिया संजीव आनी त्याच्या मित्रमंडळान रुजयल्यात म्हणल्यार अतिताय जावची ना. पयली ही मित्रमंडळ कल्पना की अशे तरेन मित्र कोणाचे तरी एकठांय येतात आणि आपल्या इष्ट परिवारातल्या एका लेखकाचे पुस्तक, कवीचे पुस्तक ते उजवाडायतात. ही कल्पनाच कोंकणी साहित्याक नवीन आसा. पुस्तकाचे मार्केटिंग होय बी तांचे कडल्यान शिकचे. म्हणजे आयज जशे तरेन तांणी म्हणला की सगळ्या उपलब्ध प्रेक्षकांक कुटुंबाप्रमाणे मुफ्त दिवपाचे बी हे सगळे मार्केटिंगाची कल्पना आसात. आणि म्हाका दिसता हे आवश्यक आसा कोंकणी साहित्या खातीर. हांव अशें बिलकुल म्हणचो ना की हे पैशा खातीर किंवा व्यावहारिक दृश्टिकोन किंवा आनी कित्याक आसचो न्ही प्रकाशकाचो व्यावहारिक दृश्टिकोन. लेखकान जितलें बरोवचें, प्रकाशकान उमेदीन छापचें, वाचप्यांनी त्या उमेदीन विकतें घेवन वाचचें, ही प्रक्रिया सतत भाशेन चलत रावपाक जाय. बरें पुस्तक जर तुमी दिशात जाल्यार लोक ते विकते घेवन वाचपाची आयज लोकां कडेन मानसिकताय आसा आनी बोल्सान पयशे आसात, दोनी आसा. ही परिस्थिती कांय वर्सां पयलीं नाशिल्ली. Video journalist Viraj Kamath in Panji.